तुमच्या दारे सरकार तुमच्या दारे कदंबाच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनावेळार एकल्याक गोळयोन तो सकयल पडलो. ताचेर ताकतिकेन उपचार केले. एमडी म्हणल्यार पिवनाच्या लायकीचो म्हणजे तुमच्या अकाउंटात पैसे म्हणजे सांबेरून तुमच्या अकाउंटात पैसे येऊन ना सांबेरून तुमच्या अकाउंटात पैसे काय देऊ ना झिरो येयलो छान बेरन खंय अजूनय ना आमचे जर पैसे येयले आमी आतां हेका कितें मेळपा येतले आसले आज दिवपाक. मग तुम्ही म्हणताले की सीएमान सायन मारल्या 2 इन्स्टॉलमेंट तुमच्या अकाउंटात काय ना रे कोणी घातल्या सांगते पैसे येतले म्हणून सांगते प्रत्येकान 8 दीस दिले 8 दिसांत कांयच जावना आतां पैसे हांव कितें हें करता आनी सीएमाक सीएम फक्त कितें करता मरे लोकां लाज करता आनी तांतये काडटा. आता तुम्ही एका मेळपाक गेल्या वयर गेल्ले आता मेळपाक सांगता तेका आतां आमी एमडी कडेन मेळपाक गेले एमडी 5 जाणां पळय आमी गेले एमडी कितें सांगता आपूण कोण तरी तो फायनान्स भट कोण तरी आहा प्रणव भट तेणी खंय सांगल्या घेता ड्रायव्हर कंडक्टर मेकॅनिक टीसी ऑफिसर क्लार्क ऑल गोयचे सगळे कंडक्टर ड्रायव्हर पिऊन सगळे रिटायर झाल्यापासून कितले वर्साचो तुमकां एरियस मेळोंक ना 34 मंथ 16, 17, 18 वर्सां 20% बी कोण घेवपाक सोदता बी जाल्यार तेंय खबर ना आमकां. तेमी सांगचें आपल्या अमक्या ती आमी दिता 6 तारखे असेंब्ली स्टार्ट जाता 6 तारखे बायल भुरग्यांक सगळ्यांक एक मोर्चा काडपाचो. आनी आतां आमकां चॅरमॅन येयले शिवाय आमी हिंगा हालपाना. ते आसतले आमी ते 5 जाण आसतले हांव आसतलो तो जॉयंट सेक्रेटरी बजेट आसतलो बसून सोमते थंयच्या थंयच जातले उलोवप न्हू. सो आयज फायनल जातले जावं दे तोच मेन पर्सन कळ्ळें न्हू बजेट. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकर.